बाब मनोज घाडी सर, हांव मागता की आमचे तिसरे जे आज प्रेस कॉन्फरन्साक आसा व्यक्तिमत्वांचे एक इंट्रोडक्शन करचे. आमकां ह्या कुटुंबान एक नवी एंट्री जाता ते म्हळ्यार श्री पास्कल फर्नांडीस. सारकें यंग एनर्जेटीक आसा, 46 इयर्स जाले तरी भुरगेशे दिसता. खोर्ले हांगा रावपी ते एक फामाद बिझनेसमॅन आनी समाज सेवेन तेंच्यांनी आपल्याक स्वताक वाहून घेतलेले आसा. तेंचो एअर कंडिशनिंग आनी रेफ्रिजरेशन हो बिझनेस जावन आसा. समाज सेवा म्हटले की जे कांय क्लब्स आसा, इंटरनॅशनल नॅशनल क्लब्स आसतात, त्या क्लबानूच तांकां सोडूंक ना. आनी म्हाका सांगपाक उमेद भोगता की जे बरे क्लब्स सोसायटी खातीर काम करता, जशे की JC, लायन्स क्लब, ह्या क्लबांनी तेंच्यांनी आपले योगदान दिल्लें आसा. आनी ज्या मार्शल क्लबाचो चॅप्टर हांवें ओपन केल्लो, त्या चॅप्टराचे ओल्ड गोवाचे ते मेंबर जावन आसात. आनी म्हाका उमेद आसा की आमच्या पेरंट्स क्लबाचे आज मेंबर आमच्या आम आदमी पक्षान येवपाक सोदता. त्याच प्रमाण इंडस्ट्री मेंबर ऑफ ITI आल्तिन्यो पणजे हांगा तेंच्यांनी योगदान दिल्लें आसा. हांव मागता आमचे नॅशनल स्पोक्सपर्सन तशेंच आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री वाल्मिकी सर हांचे कडेन की तेंच्यांनी आम आदमी पक्षाचे शॉल घालून तांकां रिसर आमच्या पक्षान एंट्री दिवची. थँक्यू. थँक्यू. दोन शब्द आताच ऑफिशियली रिसर पास्कल फर्नांडीस हांचो आम आदमी पक्षान प्रवेश जाल्लो आसा. हांव मागता तेंचे कडेन की तेंच्यांनी कितलेशेच पक्ष आसा, पूण हो आम आदमी पक्ष जो सामान्य तळागाळांतल्या लोकां खातीर काम करपी हो पक्ष, आनी ह्याच पक्षाची तेंच्यांनी स्वता कित्याक निवड केले हे तेंच्या तोंडांच्यान आमी आयकुया. देव बरें करूं. मनोज गाडे बाब, आमचो वाल्मिकी बाब, प्रश्न फॉर द न्यू एंटरप्रेनर सदां एक नवे प्रश्न येता, कित्याक तूं जॉइन जाल्लो आहा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमी जाणा की मिस्टर केजरीवाल एंड हिज टीम रायट फ्रॉम द स्टार्ट इन दिल्ली ताणें जेन्ना ही पार्टी जेन्ना कॉमेस्ट केली, फ्रॉम दॅट ऑनवर्ड्स हाव दॅट एंटायर जर्नी ऑफ द पॉलिटिकल लायफ वेंट. जायते त्रास जाले, इतलें इजी नासलें टू ब्रिंग दॅट पार्टी and get a very landslide victory. After so many years of after independence to get a landslide victory in Delhi is not a joke. Though he's a so baro odlo munis in intellectual munis asun, he left his job and he came into this line, into politics just to save the best of the democracy of India. And then as he continued, we found that we are also to be a role model seeing Mr. Kejriwal and his team. When they came down to Goa, and Magir, we have good people like Mr. Valmiki at that time. And आमी म्हणटाले ही पार्टी कसली न्ही पार्टी येत रावता, कितें म्हण पार्टी. जायत्या लोकांनी बरें उलयलां, जायत्या लोकांनी वायटूय उलयलां. बट बरें जेन्ना उलयतना आमी जेन्ना म्हणटा एक भुरगे एक खंयच्याय इस्कॉलान तर जॉइन जाता, तो गव्हर्मेंट इस्कॉलान जावं, तो बऱ्या प्रायवेट इस्कॉलान जावं, तो IB इस्कॉलान जावं, बट भुरगो त्या तर बऱ्या इस्कॉलान तर आहा जाल्यार तो ही विल डेवलप मच बेटर एंड ही कॅन रायज. सो वी थॉट दॅट आम आदमी पार्टी फॉर गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट. एंड इफ यू लुक एट इंटलेक्च्युअल एंड इफ यू लुक एट मुखार कितें जातलें जाल्यार this is a party where we think of joining and taking this forward. Amche, as we know that AAP is good into, or not only good, but their vision was very strong in terms of educational sector and into healthcare sector. Education sector is that आमच्या भुरग्यां मनाचें. तुका आतां खबर आहा एवरी टायम आमकां झगडी करचीच पडटा. एड्युकेशन म्हणनाका, हेल्थ म्हणनाका, कितें ना कितें आमच्या आज गोंयाची परिस्थिती इतली बिगडलेली आहा. आमकां जाय की कोण तरी एक बरी पार्टी तर मुखार आहा
जाल्यार तीच एक मातशी गोट्टोर धरीत जाल्यार आमचे एटलीस्ट दुसरी 5 वर्सां तरी पळोवंक जाता खंय बरें चलतलें म्हणून. सो दॅट इज वाय वी हॅव अ बेस्ट ऑफ द टीम इन आम आदमी. सो एवरीबडी इज इंटलेक्च्युअल हियर आनी आमचे एक लायक मायंडेड तो सगळे जाण बरोबर आहा जाल्यार आमी हें एड्युकेशन आनी हेल्थ केअर पयलें तरी हो पयलो बाब तरी मुखार घेवंक आमी ट्राय करतले. सेकंडली वी हॅव सीन दॅट इन पंजाब, ओके, इन पंजाब कितलेच जाले. चल इन फिगर्स टू बी plus minus here around 18 to 19,000 kilometers are already done roads in Punjab. If you can see the photos also. I personally have not gone over there, but we have seen through media and can I visit Hadalar, we will really go to see it live. And almost the job, government job that they have got in thousands of job, no corruption, nothing, and they have got that much jobs. We are also happy that the same role model happens to in Goa also, and we can take that same forward. Okay, I am grateful that ह्या दिसांनी आमची 2 हेल्थ कॅम्पांय चलतात गोंयांत. आय थिंक इन हेल्थ कॅम्प्स आर ऑल्सो गोईंग ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, दॅट इज अ गुड इनिशिएटीव वे आम आदमी हॅज गिवन. सो हे तर बारीक बारीक जायत्यो आहा गोश्टी की सगळ्यांचो एकठांय धरीत आनी सगळ्यांचो विचार एक आसत आनी सगळ्या लोकांच्या मनांचो बरें जायत जाल्यार वी कॅन टेक दीस फॉरवर्ड अँड यू नो वी कॅन लूक एट अ व्हेरी ग्रेट हायट अँड वी नो आर डेस्टिनेशन. आमचें मुखार विजन कितें आसतलें तें आमकां ही पार्टी दाखयतली. दॅट इज तर वॉट वी नो. अँड सिन्स आवर नॅशनल स्पोक्सपर्सन अँड वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल्सो इज देअर, no doubt that I see, but I am looking at joining and like-minded people like us all who will join. We look with your with your support, and we have two star walls also of South Goa heavyweights of Aam Aadmi. All together, we join together. We know that we will take it to a very next level, where people will realize that yes, that all people whoever joins in Aam Aadmi and who takes it forward, we will have one of the best goal in the future. This is what I want to speak on. That is why I said I will join the party. Thank you. तुमचे कितें प्रश्न? फर्स्ट पार्टी और ये मुझे first party, yes. you have not joined? No, I have not joined a single party while here. आणि कितें प्रश्न? पार्टी सोडटा पार्टी जॉइन जाता इलेक्शन काळ आसा ना तेन्ना एकल्याचे विचार आसूंक जाय आनी एकल्याचे बळ आसूंक जाय. इफ इज कमिटेड दॅट आपण आम आदमी आसतलो जाल्यार तो आम आदमीन काम करतलो. म्हाका तो कितें डिफिकल्टी तो आहा आनी कितें तो त्रास वी हॅव पीपल ओवर हियर. सो आमकां तेन्ना जावंक जाता बाबा हें हां कितें करचें फॉर दॅट रादर दॅन टेकिंग ओन डिसिजन इज नॉट रायट. वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर देयर टू सॉल्व इट. त्याच्या लोकांना चिंता. सो उदाहरण हात तेकार सपोर्ट आसतलोच. तुमकां उमेदवारी मेळची म्हणजे इलेक्शनाक तुमकां कॅन्डिडेट मेळचे म्हणून तुमी जॉइन जाल्यार कितें आसा दिसवार्थी भावना? म्हाका जॉइन जावपाचें कारण कितें? कारण म्हणजे कितें हांवें आतां पळयत येयलां 5 वर्सां 10 वर्सां पळयत येता कितें सुदारप जातलें. हांव चिंततां तो सुदारप करतलो म्हणून हांव फाटीं रावलो. पण हांव जेन्ना 5 वर्सां पळयता जाल्यार म्हाका कांय सी रावन तरी कितें म्हज्या सायन वॉट कॅन आय डू बेटर. दॅट इज माय थिंग. जसे सांगले पास्कल बाबान तसे करूंक ना. एक बरो तो स्वतः एंटरप्रेनर आणि आपल्या धंद्याचे काम सोडून आज समाज सेवेन तो आम आदमी पार्टीच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान काम करूंक सोदता. सो ही खूब बरी गजाल आसा. एंड वी इनवायट ऑल गुड थिंकिंग पीपल ऑफ गोवा जस्ट लायक पास्कल बाब टू जॉइन आम आदमी पार्टी आणि बरोबर 2027 आनी हो बदल घडोवन गोंयाक सुदारक आनी गोंयाक वाचोवपाक प्रयत्न करता. हांव जस्ट एक बिसायड्स दीस ह्या दिसांनी जो विशय गाजता ताचेर एक 2 उतरां उलोवंक सोदतालो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.